1973 आम्ही शिक्षणाक एक कडेन आशिल्लो. आमचो खूब जाणांचो ग्रूप आशिल्लो. त्या ग्रुपांत 50% आंदोलन जालें आनी आज ते सगळे भुरग्यांक मेळटा. मतभेद आशिल्ले म्हणून मनभेद नाशिल्ले. राजकारण कितें आसूं नातें आमचें भरपूर बरें आशिल्लें आनीक इतले मोठी घटना कशी जातली म्हणून मनाक सुद्दां धरून आशिल्लें. जे कोणी हेणी कृत्य केलां तेची कठोर कारवाई जावपाक जाय. तांचे कुटुंबियाचेर घालप खरें म्हटल्यार जावचें न्ही, कोणाचेर असं जावचें न्ही. एक शिस्तीतले पोलीस ऑफिसर ते पासून राजकारण पर्यंत तांचो प्रवास, पण त्याच बरोबर सगळ्यां कडेन मन मिसळून वागपाची तांची पळय कला आसा ती खरें म्हळ्यार केन्नाच विसरपा येना. हांव देवा कडेन इतलेंच मागतां की तांच्या फॅमिलीक घटसाण मेळची आनी तांचे पवित्र आत्म्याक शांती मेळची. आयज आमकां दिसता की अशें जेणे घडोवप आसलें हें घडलें आमकां वायट दिसता. कित्याक लोक आशिल्लो एक्टीव आशिल्लो, बरो आशिल्लो, बरो पुलीस ऑफिसर आशिल्लो. म्हणून ताका ताच्या आत्म्याक देवान शांती दिवची अशें म्हणून म्हाका. पूण एक बरो मित्र हांवें तातूंतल्यान गमयलो अशें म्हाका दिसता. हांव ताच्या आत्म्याक शांती दिवची देवा कडेन मागतां. एक निश्ठावान मनीस जो सत्या खातीर लढयतालो आनी नॉन करप्ट असो एक बरो खडेगान नेतो आज ना वायट दिसता. ही ताचो एकंदर कालचें जें मरण आसा दुर्दैवी मरण आसा आनी त्यामुळे एक बरो एक प्रामाणीक सच्चादिल असो मनीस आसा तो गोंय राज्याक परको जालो अशें हांव म्हणटा. त्यामुळे ताच्या आत्म्याक वा ताच्या भुरग्यांक जे आसा ती ताका ह्या सगळ्या गजालींची सहन करपाची ताकद मेळची. ताका आमी पयलीं कशें आसा की एक सामको ऑफिसर म्हणून आनी त्या खातीर वेगवेगळे जे पळय एट्रॅक्शन ते मेळपय ते वेगळेच पद्दतीचे आसा. बरो सिंपल आमदार ज्या मनशाक म्हाका दिसता ग्रास रुटाक कनेक्टेड आशिल्लो. वी हॅव लॉस्ट अ ग्रेट सोल. वी टुडे एज द काँग्रेस पार्टी वी हॅव कम टू पे होमेज टू हिम. आणि 2022च्या इलेक्शनाच्या उपरांत जेन्ना तांणी काँग्रेस पक्षाच्या तर्फे जेन्ना कॉन्टेस्ट केला तेन्ना आमकां एक संदी मेळ्ळी तांचे बरोबर मेळून काम करपाची. म्हाका दिसता टुडे गोवा आय विल से हॅज लॉस्ट अ गूड लिडर एन एक्स MLA जाणें ह्या वाठाराच्या लोकांक खूब काम केलें. इट्स अ सॅड डे. तांच्या आत्म्यांक शांती मेळूं आनी म्हाका दिसता हीज फॅमिली आनी गोवन्स शूड गेट जस्टीस.